म्हणजे तातूंत कॅमिकल्स आसतात, बाकीचे हें आसतात, पूण घरांत जे खाण करतात तातूंत भितर खाण करतात तातूंत भितर आमच्या बायलांचो गोंयकारांचो गोंयकारापण एक हें आसता. त्या खातीर आज हेंच न्ही म्हणजे आज सगळे कडेन खूब कडेन हांव पळयता की आमी घरा कडेन बसून एकएकदा केन्ना चिकन हाडून करपाक जाय जाल्यार आमी सोदता कोण करता काय घरांत कोण करता काय म्हणजे खंयच्यान आमी हाडून खावपाचो एक प्रयत्न करता अशें न्ही की भायलें खायना भायलें खाता पूण एक आतां ट्रेंड चेंज जायत गेला. दुयेंसां जशी जशी वाडटा तशें लोकांकूय दिसता की आमी घरचें खावचें म्हणून आनी आमी पळयता की आतां आमी डायटिशियन पसून खूब जाण दोतोर पसून सांगतात ना घरगुती जेवण म्हणटा म्हणजे जे आमी पुर्वज आमचे म्हणजे पयलीं आमी खाताले तांकां अशी दुयेंसांय नाशिल्ली आनी आमी घरांत जें खाताले आमी गोडूय तेन्ना खाताले. तशेंच कांय दिसता सिटी लायव्हलीहूड सेंटर वास्को भितर आज स्थापन जाला आनी तो परमनंट नेचराचो आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं म्युन्सिपालिटीचें अभिनंदन करता की जी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलां आसा तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवप. म्हणजे आमी पळयताले की ही सगळी जी सेल्फ हेल्प ग्रुपां आशिल्ली ती खंय तरी दिवाळी जावं नाजाल्यार गणेश चतुर्थी जावं जाल्यार खंय तरी आपलो भायर स्टॉल घालून ती विकताली. पूण आतां परमनंट तांकां एक स्पॉट मेळिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता वर्साचे 12 म्हयने तांकां जे तांची खाणां आसा तांकां प्रदर्शन करपाचें आनी ती विक्री करपाची तांकां एक बरी संद मेळ्ळ्या. हांव ताचो तांकां फायदोय घेवचें म्हणून मागता आनी मागता की आयच्या काळांत आमी पळयतात की प्रत्येक कडेन हे असले म्हणजे घरगुती खाणाचेर आज भर आसा. आज सगळे कडेन आमी पळयतात की आज दुयेंसां वाडिल्लीं आसा आनी कित्या खातीर वाडल्या जाल्यार भायलें जें आमचें खाण आसा तातूंत कितले कॅमिकल्स आसता नाजाल्यार कितें आसता हें आमकां कळना. पूण घरगुती खाण जें आसता तातूंत भितर कसलेच कॅमिकल्स नासता आनी तें जिवाक पसून बरें. इवन आयच्या काळान डायटिशियन्स जेन्ना तुमकां कितेंय सांगतात तेन्ना ते म्हणटा तूं घरगुती कितेंय खाल्यार जाता. आमी चल तूप खावप ना आनी कितें खावप ना पूण तें सगळें खावन पसून आमी कशें हेल्दी रावंक शकता हें खंय तरी आज आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आमकां एक दाखोवन दिता आनी तांचें प्रदर्शनूय खूब बरें दिसता की आज ती पसून म्हणजे घर संवसार चलोवपा खातीर आपल्या भावा बरोबर एक आपल्या परीन एक प्रयत्न करून आपलें एक कॉन्ट्रिब्युशन अशें करून ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आमची बायलां आज फुडें सरिल्लीं आसा. तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें तांकां एम्पावर करपा खातीर आमचें सरकार पूर्ण प्रयत्न करीत आसा आनी ताजो हो एक भाग आसा जंय तांकां एक स्पेस मेळिल्लो आसा. हांव म्युन्सिपालिटीक देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना तांकांय सगळ्यांक अभिनंदन करता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. आनी हे इतलेंच हाच्या पुरतें न उरता बाकीच्यो घरांत जाय पडिल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी इवन जेवण घरगुती जेवण आनी हें करपा खातीर फुडाकार घेवचो आनी आमच्या मुरगांवकारां खातीर एक बरें हेल्थी लायफस्टायल जगणें आनी हेल्थी खावपाच्या खातीर मदत करता. बरी खुशेची गजाल आमच्या म्युन्सिपालिटीक आनी मुरगांवकारांची आमची सगळी महिला त्यांच्या खातीर रेल्वे सेंटर हो जो आमी अवेलेबल करून दिला वास्कोन आनी त्याच्यात ओपनिंग आयज आमचे पालक मंत्री आनी तशेंच पंचायत मिनिस्टर बॉबीन सरूय आसलेले आनी आमदार वास्को जागी सारकेल आसलेले तेन्ना बरें दिसता जेन्ना आमच्या गोंयकारांची जेन्ना बायलांक आमची खंय तरी एक मदत मेळटा तेन्ना बरी खुशेची गजाल दिसता बाबा तेंचो खंय तरी प्रोडक्ट विक्री जाता आमच्या ह्या सेंटरांत. पयलीं कशें जातालें खाली जेन्ना आमची नातलां आनी दिवाळी आसताली तेन्नाच तांकां आमी खंय तरी एक जागो प्रोवायड करता आनी ती खंय बसतालीं. पूण आतां एक परमनंट तांकां एक जागो मेळ्ळो पळय कशें आसता बारीक मनशाक एक दुकान घेवप म्हणल्यार 15-20 हजार जाय पूण हांगा खंय तरी आमच्या हितूनसून तर तांकां एक तांचे पोट पाणीक जाता जाल्यार एक बरी गजाल. आमी लोकां कडेन मागता तेंचे कडेन कितें बाबा तांकां जी भायर मिठाई घेवच्या पेक्षा एक हांगाचें कितें बाबा खाण जर घेतलें जाल्यार तें एक बरें पौश्टिकूय आसतलें आनी हेल्थाकूय बरें. पूण हांव वास्कोच्या लोकांक आनी मुरगांवच्या लोकांक मागता तेंच्यांनी ह्या सेंटराचो येवन लाभ घेवचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिनिस्टरांनी आनी आमदारांनी तेंच्यांनी आयज तेंचो वेळ काडून ते येयले म्हणून आनी बरें दिसता बाबा जेन्ना आमी आमच्या लोकांक आमी पावता म्हणून आनी इतलें सांगता कितें मिशन झाल्यापासून आणि आमचे एक नंदीचा शिव हा आणि त्याच्या वांगडा लक्ष्मी आसता आणि आम्ही सगळी बायलां आसता त्या वांगडा CRP म्हणून आणि सगळी मिळून म्हणजे तांकां दिसता कितें तरी आमी करपाचें घरगुती आयटम सो ते हितून आमकां म्युन्सिपालिटी सुद्दां खूब मदत केला. CRP जाल्या पूण आमी तो डेली करूं शकता. आमी जेन्ना आफ्टरनून जेन्ना आमी फ्री आसता तेन्ना करून आमी फ्रेश सुद्दां आयटम हाडून ते दवरूं शकता अशें आमचे कडेन बायलां कडेन हिंमत आसा. आणि सगळ्यांनी आपले एक स्टाफ तेंच्यांनी येवन आमचे कडेन येवपाचें भायल्या खावपाचें भायल्या तेंच्यांनी बी येवपाचें आनी तुमकां ते ऑर्डर बी जाय ते सुद्दां आमी करूंक शकता सपोज तांकां जाय आनी कितें अशें तांकां फ्रेश जें अशें रिफ्रेशमेंट नाल्यार अशें जेवण बी तांकां फ्रेश ब्रेकफास्ट जाल्यार ते सगळे ऑर्डरी घेतात बायलां. तुमचे कडेन मागता की तुमी आमकां
ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमच्या बायलांक की तांणी तांचे जे प्रोडक्ट्स आसात जे ती वेगळे वेगळे खाणाच्यो म्हणजे लाडू चकली जावं नेवऱ्यो सुद्दां आयल्यो तशेंच बाकीचें सगळें सामान म्हाका दिसता नॉर्मली सप्ताक नाल्यार चवथीच्या वेळार रस्त्यांचेर घेवन वचतालीं खंय तरी एक तांकां परमनंट असो वेन्यू म्युन्सिपाल्टीन दिल्लो आसा हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या चॅरपर्सनाकूय बी ताच्या इनिशिएटिव्हा खातीर आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे जे SDM आसा म्हणजे कम्युनिटी ऑर्गनायझर जे आसा नंदिता तशेंच लक्ष्मी आनी तांची फूल टीम तांणी खूब मेहनत घेतला हें करपा खातीर आज सामकें सिटीन हें पुराय गोंयांतलें सेकेंड सिटी लायव्हलीहूड सेंटर एक बिचोले आसा हें सेकेंड आनी सिटीन भितर सामकें प्रायम स्पॉटार तांचे प्रोडक्ट्स जेन्ना लोकांक अवेलेबल जाता खुबशे लोक येवन घेता खुबशे लोकांक जाय आसता ह्यो गोश्टी नॉर्मली आमी पॅक फूड खूब पळयता पूण बायलांनी खेळटा पुरणपोळ्यो आसा हांगा अशें करून म्हाका दिसता लोकल सुद्दां तांणी डेलिकसी म्हळ्यार जशे येता पातोळ्यो जावं नेवऱ्यो जावं हे सगळे बायलांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो आपलें सगळें सामान दवरपा खातीर अत्यंत बरो असो इनिशिएटीव आसा बायलां कडेन अपील करता की तुमचे खंयचे प्रोडक्ट्स आसा जाल्यार डेफिनेटली हांगा हाडून तुमचे सामान हांगा दवरचें तशेंच मार्केटिंगा खातीर म्हणजे एक तुजो प्रोडक्ट खंय तरी म्हणजे आमच्या भितर एक आसता हांगा बरें मेळटा अशें करून तुमचो वर्ड ऑफ मावथान प्रोडक्ट पॉप्युलर जाता सो एक चान्स आसा सगळ्या बायलांक मागता तांणी डेफिनेटली